मडगांव रावपी राजेश करंगटे हांणी आपल्या पुताच्या शिक्षणीक रिणा खातीर सुमार 75 लाख रुपयांच्या मालमत्तेची मूळ कागदपत्रां मडगांव एका राष्ट्रीयकृत बँकेच्या मडगांव फाट्याक दिल्ली। रिणाची रक्कम फारीक केले उपरांत करंगटे हांणी बँकेकडेन कागदपत्रां मागली तेन्ना तांच्यांनी कागदपत्रां मेळूंक नाशिल्ल्याचें सांगलें। बँकेंतल्यान मालमत्तेची कागदपत्रां गायब जाल्ल्याचे कळटकीच करंगटेन मडगांव पुलिशेंत कागाळ दाखल केली। या कागाळीची दाखल घेवन पुलिसांनी बँक फाट्याचे व्यवस्थापक आणि कर्मचाऱ्या आड गुन्यांव नोंद केला। मडगांव पोलिसांनी काल स्टेट बँक ऑफ इंडिया मडगांव शाखेच्या मॅनेजर आणि कर्मचाऱ्याच्या विरोधात अफरातफरेची कागाळ नोंद केली आसा। ही कागाळ गेल्ले वर्सा म्हणजे 2023 ऑक्टोबरात ही कागाळ मडगांवचे व्यावसायिक राजेश करंगटे आणि मडगांव पोलिसांक दिल्ली। तांचे म्हणण्याप्रमाणे ताणे आपल्या चल्याच्या शिक्षणा खातीर आपल्या प्रॉपर्टीचे पेपर दवरून लोन काडिल्लो आणि जेन्ना हो लोन ताणी फेडलो तेन्ना ते आपले पेपर घेवपाक गेले तेन्ना बँक कर्मचाऱ्यान तांकां सांगलें की तुमचे पेपर आमचे कडेन ना, आमचे शेणल्यात। सो हाका लागून ताणें मडगांव पुलिसांक कागाळ केल्ली आणि ती आतां मडगांव पुलिसांनी काल 11 म्हयन्याच्या उपरांत रजिस्टर केल्ली आसा। गोंयकार पिढी खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकानीकर।